महामार्गाचे कंत्राट घेतिल्ले MVR कंपनीच्या कंत्राटदारान आनीक एक पराक्रम केला। म्हापसा करसवाड्यावयल्या पेट्रोल पंपा कडेन भर तिठ्यार JCB चलोवप्यान रस्त्याचे काम करतना चक्क बार्देसाक उदका पुरवण करपी पायपलायनच फोडून उडयली। परिणाम हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेला। गोंयांत कांय लोक उदकाक पादेशीर जाल्यात जाल्यार दुसरे वटेन JCBन उदका पायपलायन फोडपाच्यो करामती पळोवपाक मेळटात। म्हापशेचो नगरसेवक सुशांत हरमलकारान करसवाड्यावयल्या रस्त्याची परिस्थिती थळावो आमदार जोशुआ डिसोजाक बुधवारा व्हरून दाखयल्ली। कांय सुचोवणी दिवन ते गेल्ले। लोकांच्यो गैरसोयी पयस करात अशें तांकां सांगिल्लें, पूण यंत्रणेन केलें भलतेंच। तांणी दुरुस्ती करता म्हूण सांगून बार्देशाक उदका पुरवण करपी पायपलायनच फोडून उडयली आनी विचारतकच थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो। दुरुस्ती जातली खरी, पूण तो मेरेन लोकांच्या वाट्याचे हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेलें। ताचें कितें? काल परपरा जंक्शन थंयसर एक स्लॅब आसलो तो गटारान पडलेलो, तो आमी ताका नजरेक हाडून दिल्लो। आयज सकाळीं नजरेक हाडून ते आमचे आमदार जोशुआक आनी आपण दोगांनी आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी एक सादारण 11:30 ते 12 दरम्यान आमी आयज इन्स्पेक्शन केलें आनी ताका समजत त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें, त्या सुपरवायझराक, की तेजर ते गटाराक हें फुटलेली आसा, फातर फुटलेली आहा पळय ती ताका रिपेर कर म्हणून सांगलें, जेणे करून ट्रॅफिकेक प्रॉब्लम जाता म्हणून तेंच्यांनी JCB हाडली आनी फाटीं फुडें पळयनासतना आमी गेल्या उपरांत फाटीं फुडें पळयनासतना तेंच्यांनी JCB घातली आनी ते गटाराचे पायपूच फोडून उडयले आनी आतां हजारांच्या लिटरांनी उदक हाका व्हाया वयता आनी आज सांगिना फुडें ते समजत काम आपलें बंद केलें आनी गेले। MLA आनी कावन्सिलर हांगासून वयता तेच्या उपरांत 5 मिनटां भितर हांगा JCB येयली आनी आपूण हें रिपेर करता। आमी हांगा उबे आसले, आमकां सांगता आमी रिपेर करता आनी जेन्ना तेंच्यांनी JCBन काम सुरू करपाक घेतलें तेन्ना काम करता करता आमच्या नजरेक येयना की जी मेन पायपलायन आसा उदकाची, जी पर्वरी सायडीक वयता ती तेंच्यांनी फोडली आनी आतां जवळ जवळ अर्द्या वर आमी उबे आसा। हजारांनी लिटर हांगासर हें नुकसाण जालां आसतलें आनी ह्या पायपलायनी वयर एक कंपाउंड घातलेलें आसा, जी फाटी घातलेली आसा लोखंडाची, हेची आमच्या सिमिटाची, ती जर काडली जाल्यार हांगा व्हडले व्हडले कारंजे वयर विसावटले अशें तरी दिसता आनी उदकाचो जो फ्लो आसा त्या पायपलायनीचो तो वाडटलो आनी सगळ्याक ह्या एरियेक सगळ्यांचें उदक पसरतलें आनी हजारांनी लिटरांची नुकसाण जातली उदकाची अशें तरी आमकां दिश्टी पडटा। मागीर हे जे कामगार आसले MVR कंपनीचे तांकां आमी विचारलें, बाबा तुमी कशें कितें हें करतले, ते आमकां योग्य जवाब दिनासतना येवपाक वयता म्हणून कळ्ळें। सो लोकांचे जे खरे ज्वलंत प्रश्न आसा त्या प्रश्नांचेर MVR कंपनी कशीच सिरियस जायना, आपणाक जाय त्या पद्दतीन काम करतात, लोकांक त्रासान उडयतात। खास करून MVR कंपनीचे जे इंजिनियर आसात ते क्वॉलिटी मेंटेन करपाक फेल जाल्लेले आसा अशें तरी म्हाका दिसता। ह्या जंक्शनाचेर हांव उबो आसा, ह्या जंक्शनाचेर PWD मिनिस्टर पावसकर येयल्लो, लोकल MLA जोशुआ येयल्लो, सगळे हांगासरले लोकप्रतिनिधी येयल्ले आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत पासून येयलो आनी हेची पाहणी केली, हेचो सर्वे केलो आनी तेंच्यांनी MVR कंपनी आनी PWD कंपनीच्या ऑफिसरांक स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्ली। पूण एक मराठीन म्हण आसा, आंधळो जळतय आनी कुत्रो पीठ खातय। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार।